नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। आप मजत गट मिड डे मिलाचो तांदूळ विकून हेर जिन्साचे सामान घेताले। शिक्षण खात्याक आशिल्ली पूर्वकल्पना, खात्याचे अप्रत्यक्ष मान्यतायेनूच सरकारी तांदळाचो बाजार चलतालो काय कितें? प्रुडंटाचो रिपोर्ट। मुख्यमंत्री म्हणटा फोंड्यांतल्या तांदूळ प्रकरणाची चौकशी जाय मेरेन ताचो आनी मदल्या सुटयेंतल्या खाणाचो संबंध जोडप बरोबर न्ही। नवी मिड डे मील येवजण रोखडीच। कन्हैया नायक केशी बरोबर चली विद्यार्थ्याचेर जाल्ले गोंयचे हेर कथीत विनयभंगाचे केसींचो सभाघर समिती करतली अभ्यास। सरकाराक करतली शिफारशी। बिरेस्तारा जाली पयली बसका। फामाद संगीतकार आनी डीजे डेव्हिड गुएटा 8 डिसेंबराक गोंयांत कांदोळे दर्यादेगेर करतलो परफॉर्मन्स। सुपरस्टार इंडियाचे फायनलींत सादर करतलो फामाद पदां। आनी खेळा मळार गोंयची रणजी टीम घटमूट। पयले मॅचींत जम्मू काश्मीराक मारपाची मोख। कॅप्टन शदाब जकाती आव्हान पेलपाक सज्ज। शुक्रारा सावन परवरे गोंयची पयली रणजी मॅच। खबरो विस्तारान। मिड डे मिलावेलो सरकारी तांदूळ परत मार्केटांत पावता हाची पूर्वकल्पना शिक्षण खात्याकय आशिल्ली, मात त्या आप मजत गटांचेर कारवाय करपाची खात्याची तयारी दिसना। हो तांदूळ विकून हेर जिन्सांचे सामान ते घेतात हे सेल्फ हेल्प ग्रुपांनी शिक्षण खात्याक पयलींच कळयल्लें। हे स्कॅमाची चौकशी करपी शिक्षण खात्याचो अधिकारीच उलोवन दाखयता। म्हणजे खात्याचे अप्रत्यक्ष मान्यतायेनूच मिड डे मिलात तांदळाचो काळो बाजार चलतालो काय कितें? पळयात महेश गाडीचो रिपोर्ट। मिड डे मील येवजणे प्रमाण विद्यार्थ्यांक शिजयल्लें गरमागरम जेवण दिवप गरजेचें आसा। हें खाण तयार करपा खातीर केंद्र सरकार तांदूळ आनी गंव दिता। मिड डे मिला खातीर राज्य सरकाराचो मेनू असो आसा: पुलाव 2 दीस, शिरो 2 दीस, पावभाजी 2 दीस। मदले सुटयेचे खाणाचे दर: प्राथमीक विद्यार्थी 3 रुपया 83 पैसे 100 ग्रामा खातीर, माध्यमीक विद्यार्थी 5 रुपया 32 पैसे 150 ग्रामा खातीर। गोंयांतल्या विद्यार्थ्यांक पावभाजीच जाय आसता अशें अतिरिक्त शिक्षण संचालक अनिल पवार म्हणटा। तांकां आमी गंव दिताले, गंवाचेच वस्तू म्हळ्यार चपाती करून घालूं जाय, चपाती किंवा पुरी। हय बरोबर। ती पुरवड नाशिल्ली तांकां। हय ते कितें करताले तेमी, ताका लागून तांकां आतां इतरे भागात कितें करतात ते गंवाचे तेमी 2-3 तुकडे करून ते सोजी म्हण करून दितात तुकडे करून तेंची जेवण पळयल्यार तशें करून दिताले जाल्यार आमच्या हांगा ते पावभाजीच तांकां आवडटाली न्ही भुरग्यांक। मिड डे मील येवजणे खाला मेळपी तांदूळ आनी हेर मालाचो दर्जो बरो नासता अशी आपवावुरपी गटांची सदांच कागाळ आसता। ह्या येवजणे खाला मेळपी तांदूळ विकून दुसरो माल ते घेताले ही गजाल तांकां खबर आशिल्ली। पण हे सर तुमी जाणा आसले की ती अशी करतात म्हणून एक्सचेंज करतात। सांगताल ती ते ह्या तांदळाची हे जावच ना बी म्हणून। हय मागीर पुलाव बी जावच ना म्हणून। हय मागीर आनी विकता म्हणून सांगताली ती। ना विकता म्हणून कितें ते गोठामेंट ते दुसरी रिप्लेसमेंट तांदूळ घेतात म्हणून आमी। हय बरोबर रिप्लेसमेंट करताले तांदूळ। मिड डे मील येवजणे खाला मेळपी कड्डणाचो आपवावुरपी पंगड कसो वापर करता हें शिक्षण खात्यान केन्नाच तपासूंक ना। खाण कशें आसता तेंच आमी तपासतात अशें अनिल पवारान सांगलें। आमगेल मेन आमगेल ड्युटी कितें आसा, दे हॅव टू गिव दिस क्वॉन्टिटी ऑफ द फूड मील टू देम। आमी दिले आनी आमी ते बाबा ते कितें करतात बाबा, आमी न्यूट्रिशनल व्हॅल्यू घेताले, तेजे क्वॉलिटी पळयताले, सगळें पळयताले। हय तितलेंच आमगेलें काम आशिल्लें। आतां आमगेले भुरगीं पाव भाजी खातात ती। आमी तांकां विचारलें तूं पाव कशें करतात, खंयच्यान घेतात म्हणून आमी विचारवच ना तशें। आमी आतां हे अशें तर लोकांक हेच घेवन तर बसले, तांकां आतां बंद करचें पडटलें आमकां। हय स्कीम। प्रुडंटा खातीर आमचो खबराकार महेश गाडी। फोंड्यांतले तांदूळ प्रकरणाची चौकशी पुराय जाय मेरेन ताचो आनी मदले सुटयेंतल्या खाणाचो संबंध जोडप बरोबर न्ही अशें शिक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकारान म्हणलां। मदले सुटयेच्या खाणाचो दर्जो सुदारपा खातीर सरकाराचे यत्न चल्ल्यात आनी रोखडीच नवी मिड डे मील येवजण चालीक लागतली अशें मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान प्रुडंटाक उलोवन दाखयलां। नोव्हेंबर मेरेन सरकार नवी येवजण करतलो अशें मुख्यमंत्र्यान विधानसभेत सांगिल्लें।
फोंड्यां घडिल्ल्या तांदूळ प्रकरणाक लागून मिड डे मील येवजण उजवाडाक आयल्या. मदल्या सुटयेंतले खाण आनी तांदूळ प्रकरणाचो कांयच संबंध ना अशें मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार म्हणटा. See, first of all, you are pre-assuming that midday is a part of that. So I am not pre-assuming. Let the full investigation get over, then the things will come out. नोव्हेंबर म्हयन्यांत ह्या येवजणेत सुदारणा करतले अशी घोशणा मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान फाटल्या विधानसभेत केल्ली. मदल्या सुटयेंतल्या खाण येवजणेत सुदारणा करपाचें काम सध्या चालू आसा. जेवणाचो दर्जो सुदारतले अशें मुख्यमंत्री म्हणटा. Midday meal, I have already declared that after Diwali I will come with a new concept on that, how to make it better. We will come out it by end of November, the scheme, and maybe January or February we will start implementing the new concept where students will get better food and quality food. गोंयांतल्या वेगवेगळ्या शाळांतल्या विद्यार्थ्यांक मदल्या सुटयेंतले खाण दिवपी आप वावुरपी पंगड केंद्र सरकारा कडल्यान मेळपी तांदूळ विकून त्या बदला मूग आनी हेर कड्डण घेताले अशें मुळाव्या चवकशेंत दिसून आयलां. प्रुडंटा खातीर आमचो खबराकार मुकेश कुमार आनी चलचित्र खबराकार सुशांत पळ. कन्हैया नायक केशी बरोबर चली विद्यार्थ्यांचेर जाल्ले कथीत विनयभंगाचे गोंयांतले हेर केशींचो अभ्यास सभाघर समिती करतली. कन्हैयाचे केशींत पिडीत चलयेन आत्महत्या केल्ली. अश्यो गजाली घडच्यो न्ही तशेंच शिक्षण आनी संस्थांनी शिक्षकाची चली भुरग्यां कडेन वागणूक शिस्तीन उरची म्हूण सभाघर समिती सरकाराक उपाय सांगतली. समितीची पयली बसका बिरेस्तारा कला अकादमीत जाली. समिती आपलो अहवाल विधानसभेत मांडटली. पहिल्या मिटिंगेन we have deliberated on the scope of the committee. We have decided and discussed the plan of action and the future course of meetings to be held. We have also decided on the modus operandi by which the meetings will be held. The work of the committee, as instructed by the government, is to inquire into the circumstances that led to the death of the girl. Which are the circumstances? Who were the people who might have been responsible for this? And what are the steps that can be taken so that such incidents do not happen in any educational complex in the state? So we will be limiting ourselves to this scope. We have decided that the inquiry of the committee will not be like that of the police, where they inquire into the criminal angle. The committee has no intention to interfere with the duties and responsibilities of the police force or the investigating agencies. We are looking at it through a psycho-sociological view. प्रोग्रेसाची एकूच केस स्टडी करतले काय शिरोड्या मागीर तेजे उपरांत एक केस जाली त्यो सगळ्यो इन्क्लूड करतले कशें कितें? No, since the broader scope is to suggest measures to see that such incidences don't happen in educational institutions, we might incorporate the incidences that have happened in other schools also. की मागीर त्या स्कुलाची कितें स्टेटमेंट अशें कितें केस So if स्टडी the committee members feel the need, they might summon anybody. आता घेऊ एक विसव.